नमस्कार, गोवा मिड डे अपर्णा बडीघराचो येवकार. खबरो विस्तारान. MVRचे पत्रा देवी ते पणजे हायवेचे काम तपासपाक गोयची PWD आपली एक एजन्सी घालतली. गरज आसा थंय सगळ्यो दुरुस्त्यो MVR कडच्यान करून घेतले म्हूण PWD मंत्री निलेश काब्रालान स्पष्ट केला. पयली हायवेच्या कामान राज्य सरकाराचो चड रोल नासलो, मात ह्या फुडें सगळी कामां राज्य सरकार सातिस्वेत जाल्या उपरांतूच फुडें व्हरतले. सरकारान अजूनय पुराय जमीन संपादीत करूंक नाशिल्ल्यान कामान अडथळे येतात म्हूण काब्रालान स्पष्ट केले. लँड एक्विजिशन जो प्रोसेस आशिल्लो तो कंप्लीट करून आमी कॉन्ट्रॅक्टराकडे हातीन दिवं ना. सो ते इले पीस करून चालू आसा. आतां हांव फाटल्यान लागून म्हाका खुबशे तुमी पत्रकार पळयताले खबर ना, म्हाका लोक पळयताले खबर ना, पूण आमी ऑलमोस्ट आनी एक 7-8 घरां पयर लास्ट 2-3 म्हयन्याक हांव घेतरी हांव एवरी 15 days मॉनिटर करता आनी जे कॉन्ट्रॅक्टराक आनी जे एक्विजिशन आमी करता तितू भितर ऑलमोस्ट 8-9 घरां आमी मोडल्या. वन्स दॅट रोड इज डन टू पुट अ 5th person ऑन बोर्ड टू सी द वेरिएशन ऑफ रोड जे जाता, वेर स्टेट विल बेर द एक्सपेन्स टू गिव अ प्रॉपर रिपोर्ट, वेर आय विल अंडरस्टँड. सो आय हॅव टेकिंग अ डिसिजन. ऑनरेबल CM कडेन उलयला हांव. CM म्हटल्यार तुमकां आमकां कितें बरें दिसता ते भशेन करपाक जाय आनी अल्टिमेटली द रोड हॅज टू बी प्रॉपर. हें म्हजें डिसिजन आसा. खंयचो कॉन्ट्रॅक्टर हांव सोडचो ना. वॉट एवर रोड हॅज टू बी डन प्रॉपर. खंय जावपाक जाय, फोडपाक जाय, परतून करपाक जाय, आमी करून घेतले. आय ऑल्सो फील दॅट टोल्स टू स्टार्ट एट द बॉर्डर ऑफ गोवा, बोथ द बॉर्डर्स ऑफ गोवा ऑर विच एवर बॉर्डर्स ऑफ गोवा. जे लोक जर भितर सरता वा भायर सरता तांकां टोल दिवपाक पडटलें. विदीन दॅट एरिया तांकां दिवपाक पडचें ना अशें म्हाका अंडरस्टँडींग आसा आनी जें म्हाका सांगलां ते भशेन आसा. पूण अल्टिमेटली केन्ना हांवें 5 म्हयने जाले म्हाका घेतल्यात. सो थोड्यो गोश्टी म्हाकाय स्टडी करूंक पडटा. TCP 16B कन्वर्जना विशीं विजयाच्या आरोपांची चौकशी करूंक लायता. विजयाक लीगल नोटीसूय धाडटा म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. TCPन 2,000 कोटीचे स्कॅम मुख्यमंत्री आनी आदलो TCP मंत्री घुसपला म्हूण विजय उलयल्लो. विजय TCP मंत्री आशिल्लो. TCP फायली सरळ CMाक येनात हे खंय विजयाकूय खबर आसा. विजय म्हणटा नोटीस येवनी मागीर पळया. विजय सरदेसायाक हांव लीगल नोटीस धाडपाचो आसा. ज्या TCPचे हांव आतां पर्यंत मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत तो स्वता TCP मिनिस्टर, ताच्या उपरांत तिसरो जालो. त्या TCP डिपार्टमेंटाच्यो डायरेक्ट फायल्स मुख्यमंत्र्या कडेन केन्ना येयना हें तो काय खबर आसा. अननेसेसरी खंय तरी लोकांची लक्ष दुसरे कडेन डायवर्ट करपा खातीर कितले हजार कोटीचो स्कॅम म्हटला पळय न्ही, ताका लीगल नोटीस सर्व करपाक लायता आनी तेजी सगळी डिटेलान इन्क्वायरी करपाक लीगल नोटीस सर्व केली. विजय म्हणटा नोटीस येवनी मागीर कितें ती जाप दिता. आतां कितें जालें 16B बरी जाली, खंयच्या वॉशिंग मशिनान निवळ जावन आयली. सो 16B म्हणटा तें स्कॅम हें आज पासून हांव म्हणटा. आतां नोटीस ती येवन दी, नोटीस कितें धाडटा ती पळोवया, ताजी रिप्लाय मागीर दिता. प्रोडांटा खातीर श्यामसुंदर फडटे आनी भीमा पाटील. पयले मेड इन इंडिया हायट कॉम्बॅट प्रचंड हेलिकॉप्टर FR फोर्सान नवरात्रीच्या मुहूर्तार हे इंडक्शन जावप ही म्हत्वाची गजाल म्हूण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग उलयलो. जयपुरान रक्षा मंत्री सिंग आनी CDS AR मशाल VR चौधरीचे हजेरेन इंडक्शन नायट अटॅक ताकीचे हे हेलिकॉप्टराची स्पीड वराक 286 किलोमीटर, रेंज 550 किलोमीटर, वजन 5,800 किलो. लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर ये इंडिजिनस हेलीकॉप्टर है और यह कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी टेरेन में फ्लाई कर सकता है, कहीं भी फ्लाई कर सकता है, रात को भी फ्लाई कर सकता है, दिन में भी फ्लाई कर सकता है, वर्षा हो रही हो तब भी यह फ्लाई कर सकता है और साथ ही साथ अपने टारगेट को अटैक करने की भी क्षमता इस लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर में है. यह दुनिया के जितने भी इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें एक बेहतरीन यह लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर है. जैसा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प था कि यहाँ पर इंडिजिनस सारे प्लेटफार्म्स, वेपन्स और यह हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स बनने चाहिए, तो उनके इसी मंशा के अनुरूप, हमारे प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप ही यह लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर जो कि पूरी तरह से इंडिजिनस है वह बना है. इसमें मिसाइल के द्वारा भी मार सकता है, अन्य भी बहुत सारे दूसरे इक्विपमेंट्स हैं जिनके द्वारा भी यह अटैक कर सकता है. लेकिन अटैक उसी पर करेगा जो कि भारत का दुश्मन होगा.
नागोआ रवी शिरोडकर सुरी हल्ल्याच्या केशीन अंजून पुलिसांनी आनी 5 जाणांक आंबोली एका हॉटेलांतल्यान उखल्ले. मुखेल आरोपी टार्झन पार्सेकाराचो रिमांड 10 दीस वाडयला. दुसरे एके खुनाच्या केशीन जामिनाचेर आसतना टार्झनाचे हे नवे कर्म. टार्झनान पार्टी केल्लो कळंगूटचो एक्स क्लबाचो पात्रांव मनोज सिंग फरार. ताकाय सोदतात. रवी अजून क्रिटिकल. आज सकाळी आंग दुखता म्हूण टार्झन पार्सेकाराक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान एडमिट केला. Last night, PI Prashant Desai has got a very good input of remaining accused person, and they are hiding in Amboli, Maharashtra. The team immediately, without wasting any time, we kept this information very secret, and PSI Sahil Warak has done a commendable job. He, with just 5 people, went and raided one hotel at Amboli. And he managed to get all these 5 criminals, remaining last 5 criminals. And we'll be sending a case under National Security Act against this Tarzan Parsekar, and one more proceeding for externment will be submitted. Plus all this accused, wherever he got a bail, will be sending the reports to the concerned court for cancellation of bail. Manoj Singh presently absconding. We will be searching him. And probably we already submitted report to Kalangut PI to take action on the illicit things going on in X-Bar. गोयच्या अभयारण्यांनी वाघाचे पोट भरूंक जनावरां उणी म्हूण नॅशनल टायगर कन्झर्वेशन अथॉरिटीचो सर्वे सारको ना. पर्यावरण जाणकार राजेंद्र केरकराचो दावो. सर्वे पावसा उपरांत जावंक जाय. आंकडो सारको मेळटलो. हरणा, गवे, चितळा, मेरू, भेकरे, पिसय ह्या रानवटी जातींक राखणूय जाय. सरकारान पावलां उखलची. गोयच्या अभयारण्यांनी खंय 6 वाघ आसात. गोंयांत हरण किंवा त्याच परीन गवे जे आसा आनी हेर जे तृणहारी प्राणी आसा तांची संख्या जी आसा ही कमी कमी जायत आसा अशा प्रकारचे सर्वेक्षण सांगता. परंतु हे सर्वेक्षण जे आसा हे विशिष्ट कालखंडान केल्लें आसा. खरें म्हळ्यार ह्या कालखंडान म्हणजे पावस गेल्या उपरांत जर हे सर्वेक्षण जालें जाल्यार निश्चितपणान गोंयांत कितले तृणहारी प्राणी आसा हे स्पश्ट जातलें. ह्या तृणहारी प्राण्यांक जर व्यवस्थितपणान संरक्षण मेळ्ळें, त्यांचे जर व्यवस्थितपणान संवर्धन जालें जाल्यार म्हाका दिसता की त्यांची संख्या जी आसा अशा सर्वेक्षणान स्पश्ट जातली की ती समाधानकारक आसा. आनी ह्याच संख्येक लागून गोंयांत वाघ आसा, वाघ जे आसा हे कर्नाटकांतल्यान महाराष्ट्रांतल्यान येता अशा प्रकारचे आमचे वन मंत्री आणि हेर वन खात्याचे जे प्रतिनिधी आसा ते परते परते सांगता. पूण तातूंत तथ्य ना. गोंयांत सध्या 6 वाघ आसा आनी ह्या 6 वाघां खातीर अशा प्रकारे तृणहारी जे प्राणी आसा, चितळां किंवा मेरू जे आसा किंवा भेकरी आसा किंवा पिसय आसा हेंचें प्रमाण जे आसा हें समाधानकारक आसा. फक्त जंगलांतलो तेंचो राबितो जो आसा, नॅचरल हॅबिटॅट आसा तो खंय तरी संकश्टान आसा आनी तो सांबाळपा खातीर जर वन खात्यान व्यवस्थीत रित्या यत्न केले जाल्यार म्हाका दिसता की तेंची संख्या जी आसा बरी वाडोवन ह्या सगळ्या प्राण्यांक तेंचें अन्न जें आसा हें गोंयांतूच मेळटलें. रानांनी गवताची कुर्ना दोंगुल्ली सरकारान उदरगतीच्या कामाक दिवंक ना जाल्यार रानांनी वाघ तसल्या जनावरांक खाण मेळटले. गोंयांत हे जे वाघ किंवा बिबटे जे आसा तेंचें संवर्धन आनी संरक्षण जावचें हाच्या खातीर गोंय सरकारान आनी गोंय सरकारचे जे वन्य विभाग जो आसा तर तेंच्यांनी ह्या दृश्टिकोनांतल्यान जर गोंयांतली गवताची कुर्णा जी आसा, ग्रासलँड जी आसा किंवा जे प्लॅटोज जे आसा ह्या प्लॅटोंचें रक्षण जर केलें आनी ते जर विकासाच्या कामा खातीर जर दिवंक ना जाल्यार म्हाका दिसता की हे तृणहारी प्राणी जे आसा तांकां व्यवस्थितपणान अन्न मेळटलें. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुकळकार. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक. पळत रावात प्रुडंट. 16 ऑक्टोबराचे झेडपी पोट वेंचणुकेक आर्जीन 3 मतदारसंघांनी उमेदवार घाल्यात. दवल्ले एड्रो रिबेलो, कुठाळे लेस्ली गामा आणि रेशमागो साईनाथ कुरगांवकर आर्जीचे उमेदवार. झेडपी वेंचणुकेक पक्षाक चिन्ह मेळूंक ना. उमेदवारांक चिन्ह मेळ्ळ्या उपरांत घोषणा जातली. सरकाराक बुद्ध शिकूंक गोंयकारांक आनी एक संद. तशें ह्या फावट फुटबॉल हे सिंबॉल आमकां स्टेट इलेक्शन कमिशना कडल्यान मेळना. तेका लागून आमचे जे कॅन्डिडेट आसतले तांकां 3 कॅन्डिडेटांक
अल्फाबेटिकल ऑर्डरा प्रमाणे तांकां सिम्बॉल मेळटले जे 8 तारखेर फायनल जातले. सो कितें सिम्बॉल मेळटले ते आमी तुमच्या फुड्यान दवरतले. दवरले कॉन्स्टिट्युएन्सी कॅन्डिडेटांक कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणपाक सोदता. तशेंच गोंयकारांक उलो मारपाक सोदता की हो परत एक चान्स येयल्लो आसा. घातकी जुदास कशे घातकी करून गेल्ले आसा, तेंच्यानी उडयो मारलेल्यो आसा आनी गोंयकारांक परत फटयल्ले आसा. हेच्या फुडें फटींगपणां जावपाक जायना म्हणून तुमकां उलो मारता की तुमी फुडें सरचे आनी हे जे आमचे तिनूय कॅन्डिडेट आसा हेंकां तुमी तेंको दिवचो. आयज पत्रादेवी ते करसवाडा हायवे एक्सिडंटाचो सापळो. सरकार हायवे सोदता, मात हायवेक सर्व्हिस रोड ना. दर दिसा रस्त्याचे डायव्हर्जन जाता, मात सायन बोर्ड ना. ह्याच कारणाक लागून कितलेशेच जाण ह्या मार्गार सोंपले. ताका हायवेचो कॉन्ट्रॅक्टर जबाबदार. ओगवेचो लोक केन्ना सावन फ्लायओव्हर मागता, कोणूच कानार घेना. आयज पत्रादेवी ते करसवाड्या पावत जे एक्सिडंट जाल्या ते आयज सांगता सोय ना अशें जाल्लें आहा आनी हेतूर आमचे लोकलय भरपूरशे भितर डेड जाल्ले आहात. आयज लोकलांचे सुद्दां तेंच्यांनी कांय सर्वीस रोड दवरून अशी वेवस्था केल्ली ना. आयज हे फुडें अशेंच एक्सिडंट वाडत रावतले, लोक वस्ती वाडटली, गाडयो वाडटले. हेचेर तेंच्यांनी कितें प्रोविजन केला की ना हे कांयच कोणाक खबर ना. आयज कॉन्ट्रॅक्टर आपल्याक मन मानी जाय तशे डायवर्ट रस्ते करून दवरता, ताका शायन बोर्ड लायना. गांवकर PWD आमी जे उलयले आहा तेच्या पयलीं जो मिनिस्टर आसलो तेच्या कडेन आमी उलयल्ले की आमकां उगव्या रोडाक तर तो पयलीं फ्लायओव्हर जाय. कित्याक सांगपा आमचे शेतां अख्खी आमची रोडार हायवे रोड. मेन म्हटल्यार MVR कंपनी आसा, त्या MVR कंपनीन अगदी बेजबाबदारपणे ह्या रस्त्याचें काम चलयल्लें आसा. जे कितें काम कंप्लीट जाल्लेलें आसा त्या कामाची क्वॉलिटी आमकां दिसता. रस्त्याक लेवल ना. रस्त्यो जर आमी रस्त्या वयल्यो गाडयो जर आमी 80-100 स्पिडीन जर येयल्यो जाल्यार गाडयो हालतात आनी गाडयो रस्त्या भायर वचपाची खूब हांगा संभावना आसा. चडशे एक्सिडंट पेटल जाल्ले आसात. आतां हे पेडस्ट्रियन जंक्शनार आमी लास्ट 1 इयर जो आयुष मंत्री ऑनरेबल श्रीपाद भाऊ नायक तेजे कडेन आमी रिप्रेझेंटेशन केल्लें की हांगा फ्लायओव्हर जावपाचो म्हणून. तशेंच आमी कॉपी CMाक दिल्ली, PWD रोड जायते डिपार्टमेंटांनी आमी कॉपीज दिल्ले. मागीर आमच्या रिप्रेझेंटेशनान तेंच्यांनी हांगा जंक्शन केलें. बट आमची मागणी आशिल्ली की हांगा फ्लायओव्हर जावपाचें. तुम्ही जर खंयच्याय PWDन वचून विचारशात न्ही, जेन्ना रस्तो चलता, काम चलता जाल्यार ताका स्टँडर्ड खंयचो लागता. ताका म्हाका इतली गॅरंटी आसा की गोंयार 9 PWDची रोड्साची डिविजन आसा, 6 रोड्स आनी 3 हायवे. म्हाका इतली तुमकां हांव खात्रीपुर्वक सांगता की त्या इंजिनियरांक तो IRC कोड खंयचो तो खबर आसपाना. मोस्ट ऑफ द इंजिनियरांक खबर आसपाना. सगळ्यो तरेच्यो सायनी आसपाक जायो, रोड मार्कींग आसपाक जाय. हांव जेन्ना कॉन्टॅक्ट केलें इंजिनियरांक PWDच्या आनी सांगलें सर थंय सायनेजीस ना. ते म्हाका उत्तर कितें दिता की तेजें काम चलता. म्हणजे तांकां इतलें खबर ना की काम चलता जाल्यार वर्क झोन सायनेजीस जाय. काम कंप्लीट जालो जाल्यार IRC 67/2012 प्रमाणे परमनंट सायनेजीस जाय. संविधानाप्रमाण लागू काय अधिकार OBC समाजाक अजून मेळनात. सरकारान लक्ष घालचें म्हूण सारके रवींद्र भवनांत जाल्ल्या दिवचल 70 तालुको OBC मेळाव्यान उलयलो. खंयच्याच समाजाचेर अन्याय जावंक दिवचे ना म्हूण मुख्यमंत्री सुवाळ्याक उलयलो. घडये प्रक्रियेन घाळपणाक लागून खंय एखादी फायल उरल्या आसूये, सगळ्या समाजाचेर खंय सरकाराचें लक्ष. थोड्यो ज्यो आमच्यो मागण्यो आसा OBCच्यो ज्यो बाय कॉन्स्टिट्युशनल रायटा प्रमाण OBC लोकांक मेळूंक जाय त्यो अजून पर्यंत जश्यो मेळूंक जाय त्यो पद्दतीन आमकां मेळना. हे सगळे आमी विस्तर आमच्यो जी निवेदनां आसा ती आमी वेळोवेळी मुख्यमंत्र्या कडेन पावयल्ली आसा. पण त्यांच्या व्यस्त शेड्युलानुसार तेजेर जे पद्दतीन आमकां सकारात्मक जो आमी अपेक्षा करता आमचो मुख्यमंत्री म्हणून तो सकारात्मक जो विचार आसा अजून जावंक ना. खंय तरी प्रोसिजरल लॅप्सीस जेका आमी म्हणटा, खंय तरी हे सगळें करता आसतना फायलींच्या गडबडीत किंवा कदाचित आमी म्हणटा जशें की थोडेशे उसरा जाला आसतलो. बट मुद्दामून खंयच्याच बाबतीत कसलोच म्हणजे इंटेन्शनली खंयचीच गजाल उडोवंक ना आसतली. निदान म्हाज्या कडल्यान तरी हांवें मुद्दामून कित्याक सांगलें तर हांव बारीकपणान म्हणजे एकदम
बारकायेन लक्ष दिवन आमच्या खंयच्याच समाजाचेर खंयच्याच जातीचेर तो अन्याय जावचो न्ही म्हणून आमचे सरकार कटाक्षान लक्ष दिवन ते काम करीत आसा आणि त्याच खातीर जेन्ना इकॉनॉमिकल विकर सेक्शनचे रिजर्वेशन भारत देशात पयले फावटी जेन्ना लागू जाले आमी जशें म्हणटा की ओबीसी SC ST हांकां रिजर्वेशन आसा तशें ह्या समाजात इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन आसतले पयशा खातीर मागास आसलेले लोक आसा तांचेरूय अन्याय जावचो न्ही म्हणजे तो सुद्दां आमी इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन ह्या 10% ऑफ द रिजर्वेशन वेरियस हेका म्हणजे भारत देशात लागू केल्या उपरांत रोखडेच ते गोंयांत लागू करपी गोंय हे पयले राज्य आशिल्लें. नवरात्राचो उत्सव चल्ला. देवी आणि देवांची मखर आरती गोंयच्या नवरात्राचे अट्रॅक्शन. दर दिसा देवांचे वेगवेगळे रूप, वेशभूषा आणि आसन. हे न्यूज बुलेटिन सोंपतना पळोवया फोंड्या खांडेपारचे शांतादुर्गेचे मकर, कुडचड्यावेले संतोशी मातेचे मकर आणि बाणवडा नागेश महारुद्राचे 8व्या रातीचे मकर. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.